आणि आता खबरो विस्तारान उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू बिरेस्तारा सांजे 6 वरांचेर गोंयांत पावले। राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लय, मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायक, शिष्टाचार मंत्री माविन गुदिन्हो आणि सभापती राजेश पाटणेकर राज्यपालांक येवकार दिलो। राज्यपाल 2 दिसांच्या गोंय दौऱ्यार आयल्यात। शुक्रारा सकाळी 11 वरांचेर राजभवनांतल्या दरबार हॉलाचें उक्तावण करतले। खास दरबार हॉलाचें उक्तावण करपा खातीरूच उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू गोंय दौऱ्यार आयल्यात। ह्याच हॉलांत नव्या सरकाराचो सोपूतविधी जातलो। ह्या उक्तावण सुवाळ्यांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत, राज्यपाल तशेंच हेर मानेस्त हाजीर रावतले।